नमस्कार, हांव सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स टीम सालसेत. आज तुमकां दाखयता WRD आनी हेल्थ डिपार्टमेंट जे इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले ते कित्याक लागून आमी इन्स्पेक्शनाक घातिले हेजा आज रिजल्ट दाखयता. हे पळयात, हे सिवेजीचे आनी किचनाचें उदक जे फ्लो जावन रस्त्यार येता. आतां सिंपल गजाल सांगता, जेन्ना इतल्या हायवेचेर ते पावता, एक्सिडेंट जावन कोणी तरी कोणाली बायक स्लीप जावन हेजेर पडटा. एक्सिडेंट जातकीर कोणाली गाडी आउट ऑफ कंट्रोल जावन हेजेर पडटा. हे इन्फेक्टेड वॉटर, हेतूंक ह्या उदका पळयात, हेतूंक बॅक्टेरिया व्हायरस सगळे आसतले. हे टॉयलेटीचे आनी किचनाचें उदक जे वयल्यान जे स्लम जो पळय आसा, आतां जे बिल्डिंगो पळय आसा, ज्यो स्ट्रक्चर जे आसा तेतूंत पळय जे आतां इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे जे लेबर्स रावतात, हे लेबर्सांचे हे सगळे हे वेस्ट. सो सांगपाची गजाल कित्याक, जर कोणी जर स्लीप जावन पडलो जाल्यार ताका ट्रिटमेंट जातली काय, ताका जें इन्फेक्शन जातलें त्या इन्फेक्शनाक ते कितें आन्सर आसतलें काय. आनी दुसरी गजाल, असली अशकन जर आमकां जर गोंयकाराक जर त्रासाक घालपा जाय जाल्यार आमी जगप कशें. आमकां जर असो जर लोकेशन खंय लोकेशन आमी आसात वेर्णा, एक्झॅक्टली ओपोजीट टू दॅट पेट्रोल पंप. मातसो फुडें आहा तो, मातसो फुडें आहा पेट्रोल पंप. सो इतल्या रोडाचेर जेन्ना हो वेस्ट वॉटर, हे टॉयलेटीची जे ना सोकपिताचें उदक जेन्ना ओवरफ्लो जावन येता, हें पळयात, हेजो वास हांगा रावपाक जायना. आमी फक्त तुमकां अपडेट करपा लागून, तुमकां इन्फॉर्म करपा लागून हो वास बेर करतात. आमची संवय आसतली. हे दाखयात, हे पळयात, हे फुल्ल रोडाच्या बॅक सायडीच्यान ह्या रोडा वयल्यान ऑलमोस्ट म्हणपा भशेन हें आतां उदक वचपा लागलां. ह्या उदकाचो हे उदक स्टॉप करपा लागून ज्यो इल्लिगल ज्यो बोरवेल मारलात त्यो स्टॉप करपा लागून आमी WRD रिक्वेस्ट केल्ली आहा की तुमी सगल्यो जाता तितल्यो, सध्या तरी आमकां 30-40 मेळिल्ल्यात, आनीकूय खूब तरी मेळटात, कारण टोटल इन्स्पेक्शन जावूं ना. टायम जालो, सगल्यांनी काम आसतात, सगळे आपली काम सोड हांगा ह्या सोशल वर्का लागून आयिल्ले आसतात. तेन्ना हे सगळे लोकांक नोटीस करून सगळे जाई पर्यंत आमकां टायम खूब लागतलो, हे सगळी इन्स्पेक्शन जाई पर्यंत. सो तेजो म्हळ्यार कमीत कमी 100च्या आसपास मोर देन दॅट हे तुगेले बोरवेल आमकां मेळपाकच जाय, कारण खुबश्यो बोरवेल आहात त्यो हिडन आहात, अंडरग्रावंड्स आहात, तेजेर कवरींग केल्ली आहा, तेजेर कितें तर दवरिल्ली आहा, ताका लागून त्यो थोडे हायलायट जानात. जितलें इन्स्पेक्शन जालें तितल्यान एक गोश्ट कळ्ळी की ही टोटल म्हणटाली ती मॅक्झिमम इल्लिगल आहात. हांकां ना आवय ना बापूय, एक शॉपाचेर गेले ना तेजें नांव ना काय ना. असल्या परिस्थितीचे हे हांगा वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या ओपोजीट जे पळय नांव कितें म्हणटा हेका, नांव कितें, केसरवाल. सो केसरवाला ठिकाणी हांगा जर अशें जर इतले जर ओपन रोडाच्या सायडीच्यान जर हे जर इल्लिगलिटी जर चालू आहा न्ही, जाल्यार आउट इनसायड हेतूंक कितें घडटलें हें आमी चिंतपा जाय. जेन्ना लोकांच्या नदरे समोर येताल्यो त्यो गोश्टी जर इतल्यो जर हेजेर वतात जाल्यार हांचो MLA करता कितें, प्रश्न जो आहा. ताका कितें पावलें म्हूण तो वोगी रावला, हें कितें, ताची जबाबदार ना. लोकांक ताका कित्याक निवडून हाडप, कारण तेणें कितें तरी सुदारणा कितें तरी बरें करप म्हूण हें घट्टण करून सोडलां ताणें. तेज्या टेन्युरा बद्दल ताणें हें बंद जावपाक जाय आशिल्लें, म्हळ्यार हो केपेबल न्ही कॅन्डिडेट. सो मागता तुमच्या कडेन ह्या गोश्टी ज्यो घडटात त्यो जर स्टॉप करता जर जाल्यार तुमकां एक आनी एकमेव म्हळ्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स आज आपले काम धंदे सगळे सोडून जो तुमच्या बरोबर आयला, तुमकां लागून जो वावरता, तुमच्या सगळे हेल्थाची सगळी केअर घेवन जो तुमच्या खातीर आपले जीव संकटाक घालन दादागिरी केस्तांवां सगळी वॉर्निंग चॅलेंजीस सगळे एक्सेप्ट करून जे वतात ते रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फाटल्यान रावन येता त्यो प्रत्येक इलेक्शनाक निवडून हाडून दिवया. आनी आमी हे असले जे स्लम लायफ जे आसा पळय ते स्लम लायफ स्टॉप करया. आज आमकां दादागिरी, आमकां धमक्यो येतात, तरी आसतना आमी भिनासतना डायरेक्ट ग्रावंडार येतात. कित्याक आमची येतले ते फुडले जनरेशन जे आसा ते फुडल्या जनरेशनाक आमकां बरें लायफ दिवपाक जाय. आमकां जर भुरग्यांक जर कितें विचारलें जाल्यार आमकां सांगपा मेळपा जाय ताट मानेन, कॉलर टायट करून की आमी तुमकां तुमची पिढी आमी सेक्युअर केल्ली आहा, तुमी गोंया भितर सेक्युअर आहात. ताका लागून सांगता, तुमच्या भुरग्यां लागून, तुमच्या भुरग्यांच्या फ्युचरा लागून सांगता, तुमी भायर सरात, तुमी सपोर्ट करा रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी असले जे घडटा पळय न्ही तांकां स्टॉप करया. थँक्यू सो मच. सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन टीम सालसेत. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.